माझी बस स्कीम 2025 जो तुमकां हांवें सांगलेलो पळय 4 दिसां पयलीं ड्राफ्ट सरकारान काडलेलो आसा त्या ड्राफ्टाच्या संदर्भात तेजेर चर्चा करपाक आयज आमकां आपयल्ले डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्टान पुणून डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट पयलीं वेरा तो नासलो कदंबाचे अधिकारी आसले आनी बाकीचे ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाचे दोनूय डेप्युटी डायरेक्टर आनी एडीटी हेडक्वॉर्टर्स हे आसले थंयसर आनी मिटिंगेन पयलीं तेंच्यांनी कितें माझी बस 2025 पळय जी नवो ड्राफ्ट आहा तेचेर एक्सप्लेनेशन करपाक एमडीन स्टार्ट केले कदंबाच्या तेन्ना आमी ताका सांगलें कितें की ड्राफ्ट जो आहा पळय तेचेर आमकां पूर्ण म्हायती आहा सगळी आमी तो वाचला डिटेल सगळो पूण आमी तेचेर डिस्कशन करपाक आयज येवंक ना आमची क्लियर कट मागणी कितें आसा की सरकारान पयलीं जे फ्युअल सबसिडीचे देणे पळय आमचे आहा पळय 2018 ते मार्च 20 पर्यंत हे सरकारान आमचे पयलीं दिवचे आनी मागीर कितें आहा ती फुडें बोडणी करची आतां आमी कितें आहा सगळे कडेन मिटिंगो चालू केल्या बसकारांनी वयर फोंड्या जाल्या वास्को जाल्या मागीर फाल्यां मडगांव आसा मागीर कुडचड्या अश्यो सगळे कडेन ज्यो पळय मिटिंगो चालू जाल्या पळय त्या मिटिंगेनी सगळ्या बसकारांचो हेका विरोध आहा म्हाजी बस स्कीम पळय जी आसा पळय हेचेर म्हणटा सगळे जाण कितें मागीर विचार करुया पूण सरकारान पयलीं जे देणे आमच्या जून 18 फ्युअल सबसिडी आतां सरकार कशें आमी कशें म्हणटा की बाटली पळय बजेट बी जेन्ना जाता पळय तेन्ना आमी कमेंट कितें म्हणटा की बाटली म्हणटा पोरनीत म्हणून तितून सोरो जो आहा पळय तो नवो भरलेलो म्हणटा कितें तशा प्रकारचो हे प्रकार करता बाटली बायली कितें आहा पोरनीत आहा म्हणजे म्हाजी बस स्कीम पळय आहा पळय हेच्या अंतर्गत सरकार नवें हांगासर काय दिवपाची भाशा ना ते कितें करता फ्युअल सबसिडी जी आमची पयलींची आहा पळय 3 रुपया पर किलोमिटर तीच दिवपाक सोदता परत म्हाजे बसीन येयल्या उपरांत आनी इन्शुरन्स स्किमीचे पळय आहा पळय बेनिफीट ते 20,000 पयलीं आसले पळय ते आतां पळय ते 30,000 दिता आमकां आनी मागीर ते आमचे फुडले कितें म्हणटा की नवी बस घेवपाक 10 लाख दिता जे 2.5 लाख दिताले ते मागीर खंय सरकारी नोकरी दिता मागीर भुरग्यांची खंय बसकारांच्या लग्नां करता हे सगळे नाका जाल्लेले वेपार हे न आयकणारे आनी हे निशेध करण्यासारक्यो गोश्टी ह्यो सगळ्यो म्हूण तेका लागून हांवें तांकां कितें सांगलां हेचेर चर्चा म्हणटा ती आतां सद्या ह्या स्टेजीचेर कांय ना पयलीं पयशे दिया आनी तांकां ते याद करून दिला की तुमी मिटींग पळय जी आयज आपयली हेच्या आदी ती पळय म्हाजी बस योजना 2023 पळय सुरू केली तेन्ना हेंच्यांनी कोणाक विश्वासान घेवंक ना आनी कांय ना फक्त 57 लोकांक हे पयशे दिता आयज पर्यंत 57 बसकारां आहा पळय तांकां हे पयशे दिता 11,67 लाख सरकारान ह्या स्किमीक दिले 2 वर्सां गेल्ले ऑगस्टान 23च्या 17 तारखेक 17 ऑगस्ट 2023 ज्या दिसा स्टार्ट जाल्ली ते आतां पर्यंत 11,67 लाख सरकारान दिले आनी तितूंतले 1,07 लाख फक्त काब्रालाक दिले काब्रालाच्या 4 बसीक 1,07 लाख हेंच्यांनी दिले हे खंय तरी काब्राला वयले प्रेम उतोन येता सरकाराचे म्हणजे तुजे कडेन मंत्रीपद ना तुका आमी अशा तरेन पोसता कितें म्हणून व्हेरिफिकेशन ना काय ना नोटींग शीट तर पळयत जाल्यार डायरेक्टर कितें म्हणटा की VLTD ना आनी त्या कारणान बसकार फ्रिविलियसली पयशे घेवन खाता डायरेक्टराचो रिमार्क हा म्हाजो नो सुदीप तमणकार म्हणिना नोट डायरेक्टराचो नोटींग शिटाचेर आसा की VLTD नासलेल्या कारणान बसीक फ्रिविलियसली दे आर क्लेमिंग दीस एमाउंट अंडर म्हाजी बस स्कीम 2023 आनी हे पयशे वाडटा काडून थंयसर तेका लागून आमचे स्पश्ट सांगणें आहा फटिंगपणाच्या धंदे नाका पायलट बेसिसा वयले कितें ते पळय परमनंट फ्युअल सबसिडी परमनंट आहली नोटिफिकेशन आहले ते स्किमीक तरी कोर्टान आमकां कितें सांगलें वी कॅनॉट डायरेक्ट गव्हर्मेंट म्हणून आमी फोर्स करूंक शकना गव्हर्मेंटाक फक्त तुमी आमी ऑर्डर एक पास करता की तुमी नव्यान रिप्रेझेंटेशन लावन आमी ऑर्डर लावन रिप्रेझेंटेशन केलें तेका हेंच्यांनी वाटाण्याच्यो अक्षता लायल्या आयज पर्यंत ते सगळी तांकां आतां सगळे विशय मांडल्या भितर तेन्ना तुमी आमकां फक्त हांगा आफयल्या तेंच्यांनी आमकां आफयल्या हे तांकां याद करून दिल्या की कोणाच्या प्रेमान न्हू आमच्या बसकाराच्या प्रेमान न्हू चॅकपोस्टाचेर वचून पळय आमी ते पयशे उखलून हाडले तेका लागून हे भियाल्या आनी आतां आमच्या वांगडा मिटींग करता हांगा विचारपाक आमकां म्हणून तेका लागून तांकां सांगलां की जेन्ना छत्रपती शिवाजी महाराज को मुघल नाच गाण्यान मसूल आसताले तेन्ना किल्ले ते गाफील आसले काय हल्लो करप आनी किल्ले ताब्यान घेवप आनी तेणी स्वराज्य स्थापन केलो त्याच प्रमाणे हांकां कितें आहा हेंचे पळय जो हेंचो पोपटाचो प्राण गो तेच्या हितून आसता तसो काळजान आसता तो हेंचो प्राण चॅकपोस्टाचेर आहा
वाहतूक मंत्र्याचो आनी आमच्या मुख्यमंत्र्याचो. आनी त्या चॅकपोस्टाचेर सारको तर दामलो न्हू असो हो बेश्टो काय ते सगळे सारके जागे जाता. म्हणून तेका लागून तांकां आयज परत एकदां याद करून दिल्या की आमकां चॅकपोस्टार वचपाक लावनाका. जे पळय आमचे कितें देणे आहा पळय फ्युअल सबसिडीचे मार्च 20 पर्यंत, जून 18 ते मार्च 20 पर्यंत दिया. मागीर कितें आहा तो विचार करूया. म्हाजी बस तुजी बस कितें आहा तेचेर मागीर विचार करूया. तुम्ही म्हणलं की फक्त 77 बसी आहा ते स्किमी घेता. 57 बाकीची गोष्टी कांयच ना. बाकीच्या बसकारांक तेंच्यांनी विचारूच करूंक ना न्हू. अरे स्किमीचो ड्राफ्ट तर पळय जाल्यार स्किमूच ती एप्लिकेबल कोणाक केल्ली? फक्त 3 रुटाचेर पुटपूच तय केल्ल्या 288 बसकार पणजी फोंडा मडगांव, पणजी फोंडा सावर्डे, मागीर कुडचडे हांगा काणकोण ते मडगांव आनी कुडचडे टू सांगे टू मडगांव 3 रुटांक पुटअप केल्ली स्कीम. म्हणजे निव्वळ सिद्ध जाता की काब्रालाक लागून ती स्कीम केल्लेली आनी फक्त काब्रालाक एकट्याक पयशे दिता आमी म्हणून हें न कळपाक काणकोण रूट घेतलेलो, पणजे सावर्डे घेतलेलो. हितून कोणूच ना. फक्त 57 बसकारांक थंय काब्रालाक प्रोटेक्ट करपाक दवरल्या सायडीन आनी इतलो ते पयशे वाडटाले. सांगले न्हू 11 कोटी 66 लाख हेंच्यांनी खाल्ले. 11 कोटी 66 लाख कितें आनी काब्रालाक 1 कोटी 7 लाख खाल्ले हितूंतले भितरले. डायरेक्टर रिमार्क मारता तर ह्या डायरेक्टराचे आयकना. आनी आयज आमचेर प्रेम करले, चॅकपोस्टार आमी गेले म्हणून हे आमकां प्रेम आता हियरींग आमी हांगासर. डायरेक्टर तर ना आले परत मिटींग घातली त्यांनी वांगडा. पळय आतां तेंकां सांगल्या म्हाका मिनिट्स जाय, बरोवन मिनिट्स जाय मिटिंगेचे. कित्याक म्हाका फाल्यां खंय गेले कोर्टाक गेले आनी पळय तुमकां तेंच सांगता म्हाजी बस स्कीम ही चॅलेंज करपाक म्हाका कोर्टान लिबर्टी दिल्या. तुमकां आतां जेन्ना हांवें पळय सांगलें की आमी फ्युअल सबसिडी दिवची म्हणून कोर्टान आमकां पेटिशन घातलेलें म्हणून सांगलां पळय, त्या पेटिशनान कोर्टान आमकां कितें सांगलें की जर तर स्टेट एक्चेकराचे टॅक्स पेयराचे पयशे जर हे जाता दिता दिले वयता, टॅक्स पेयराचे पयशे जर दिले वयता, वेस्ट केले वयता जाल्यार तुमी इमिजिएटली हे करा म्हणून सांगलें की पेटिशन नवें फायल करा म्हणून. आनी तें पेटिशन फायल करपाक आमी नोटीस दिल्या म्हणून आयज हे खंय तरी भियाल्या आनी ते आतां सगळ्यांक घेवन ती स्कीम नवी म्हणजे म्हाजी बस स्कीम 2025 ही नवी ते आतां करपाक सोदता.